शेनवारची कालवा तयारी नेटार चालू आसा. तुमी ऑलरेडी पळयला आसतले रूट सजोवपाक पेंडल घालपाक डेकोरेशन करपाक सगळें काम चालू आसा. आनी जो रूट शेनवारा जो फ्लॅग ऑफ जातलो तो आमचो शांतामलिकाचे रूट थंय फ्लॅग ऑफ जातले फ्लोट. आनी थंयच्यान आदिशा परिसर कडल्यान मांडवी हॉटेल टू लास्ट कला अकादमी कडेन हो आमी खूब फायनल केल्लो आसा. आनी कला अकादमी सायड जो फ्लोट येतले ती डायरेक्ट दोनापाच्यान सारके इंडस्ट्रियल रोडार भायर वतले. ताका सिटीन आनी परत वचपाक परमिशन ना. परत सिटीन प्रॉब्लेम जावंक जायना म्हणून ताका रूट तो दिल्लो आसा. आनी भायल्या भायर दुसरो संपर्क फ्लोट आसा म्हणजे ताका भायल्या भायर इंडस्ट्रियल रोडार आसा भायल्या भायर थंय वचपा खातीर. 4 दिसांचो सांबा स्क्वेअर हो आमचो प्रोग्राम कार्नावालाचो हो शेनवारच्यान थंय सुरू जातलो. फ्लोट आमचो फ्लोट आसा. आमी CCPन आमचो फ्लोट केल्लो आसा. आनी तो फ्लोट आमचो फामाद आर्टिस्ट मार्टीन जो अवॉर्ड विनर केशव फ्लोटाक तेणें अवॉर्ड घेतलेलो आसा. रिपब्लीक डे फर्स्ट प्रायजार घेतलेले आसा आमच्या फ्लोटान गोवा फ्लोटान. तो आमचो फ्लोट करता. आनी थीम आसा वेडींग डेस्टिनेशन म्हणजे गोवा इज अ वेडींग डेस्टिनेशन ही थीम ताणें घेतली आसा. म्हणजे गोवा वेडींग डेस्टिनेशन हें करपाक लोकांक ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाक ट्युरिस्टांनी हांगा येवचें हें ताणें थीम घेतली आसा. शाबास स्क्वेराक 4 दिसांचो बरे प्रोग्राम आमी हें केला. भुरग्यांच्या पोटान लोकांक एंटरटेनमेंट सगळें बरे बँड सारकी व्हडली व्हडली नांवां आसलेली बँड आनी 4 दीस प्रोग्राम तितून रेड एंड ब्लॅक डान्सूय इन्क्लूड आसा. आनी फर्स्ट टायम आमी फ्लोटाक पंडाल घातले पळय आमी ह्याचे कशे 500 सिटां आमी विकपाक दवरल्या. 500 पर हेड. खूब जाण हॉटेलवाले कोण विचारता तेंच्या गेस्टांक जाय आसता पास पूण पास मेळना. ते विचारतात आमी पयशे दिवन घेता म्हणटा ते पूण तांकां ते मेळना म्हणटा. खूब वर्सां जालीं आमी ह्या वर्सा आमची कमिटीन ठरयलें की 500 सिटां आमी विकची. पूण आमी 500 पर हेड. कोणाक हॉटेलाक कोणाक जाय समज कोण पर्सनल सुद्दां कोणी जाय जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन कॉन्टेक्ट करचें आनी हें व्हरचें. दिसान आमचे ओल्ड जो रूट आमी मागलो तो रिजेक्ट केला. आमी आमचे जे ठाम आसा आमी हो रूट हो चेंज करतना ऑलरेडी डेकोरेशन ऑलरेडी काम सगळें सुरू आसा. कार्नावाल फ्लोट पर्यंत जातलो ह्या जाग्याचेर नाजाल्यार तो कार्नावाल दुसरो व्हरपाचो ना. दुसरे कडेन आमी आयकुपाचें ना. हांवें इमिजिएटली आतां आमी कलेक्टर आमचो बाबू शेमेले आनी हांव कलेक्टराक वचून मेळ्ळें. आमी कलेक्टरान इमिजिएटली म्हाका लेटर कर म्हणलें. आमी लेटर हांवें ताका इमिजिएटली तिनान स्पॉट लेटर बरयलें आनी कलेक्टरान फाल्यां अर्जंट मिटींग दवरलें डान्स स्पॉट विथ पुलीस आनी ट्राफीक पुलीस आनी आमकांय आपयला फाल्यां मिटींगेक MLAकूय आपयला आनी फाल्यां कितें कलेक्टर डिसिजन दितलो. रिजन काही ट्राफीक प्रॉब्लेम जातलो. ट्राफिकाक प्रॉब्लेम जातलो सुद्दां तिणें आयकलां. आमकां काय कितें आमी कलेक्टरा कडेन परमिशन हाडपाक गेलें. आमी रोड परमिशन मागलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की परमिशन रिजेक्ट केला म्हणून आमचें रिक्वेस्ट. What we had done this year is at the 4-day Samba Square festivities, we have decided to form a cause, and we select a cause where people can donate towards, and there is a company which has come forward and with the theme play for a cause. So the cause the city would adopt for this festival is stray dog welfare and control in the city. So this is the cause we will promote at the Samba Square. There will be donation boxes and a proper plan of how this sterilization of stray dogs will happen, how rabies control and rabies treatment for this dog should be done, so that stray dog population is kept under control as well as in good health.